गोंय विधानसभा बरखास्त जातली। राष्ट्रपती राजवटीक मेकळी वाट करून दीत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार कदेल सोडटलो। सोमारा जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत गोंयभर हीच चर्चा चलिल्ली, पूण मंत्रिमंडळाचे बसकेत ह्या विशयाचेर कसलीच चर्चा जावंक नाशिल्ल्याचे मंत्र्यांनी सांगले। बसका सोपून भायर आल्या उपरांत सगळे रिलॅक्स मुडात दिसताले। फाटल्याच सप्तकात पर्रीकारान बसका आपयल्ली, ताका लागून राजकीय वर्तुळात सगळ्यांक हे बसकेविशीं उमळशीक लागून राविल्ली। सोमारचे बसकेत दोन साद्या विशयांचेर चर्चा जातली अशें मंत्र्यांक कळीत केल्लें। जमिनीच्या हस्तांतरणाचेर बसकेत चर्चा जाली ना, मुख्यमंत्र्याची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान आनी खंयचेच म्हत्वाचे गजालीचेर चर्चा जाली ना। बसका जाल्या उपरांत हीच गजाल मंत्र्यांनी मिडियाक सांगली। स्पेक्युलेशन पडला डिझोल्यूशन नो नथिंग। अरे डिझोल्यूशन कित्याक म्हणून वेटले लोक पीपल टॉक कोणी क्वेश्चन बी रायज केलो नो 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 क्वेश्चन हॅज बीन काय जाऊन टेबल आयटमाचे सोडून बाकीच्यांनी कसले डिस्कशन काय जाऊन इट इज द मीडिया विच इज रायटिंग अबाउट डिझोल्यूशन येस्टरडे आय राइट एन एडिट विच इज एक्चुअली creating a deja vu of a dissolution. I am not able to understand how this reaches a political reality at the moment. How many people can afford dissolution? गोंयची मध्यवधी वेंचणूक लोकसभेचे वेंचणुके बरोबरच जातली असो अदमास राजकीय वर्तुळात उक्ता येतात। ताका लागून हे बसकेत विधानसभा बरखास्त करपाचेर चर्चा जावं येता वा पर्रीकार मुख्यमंत्री पदाचे कदेल सोडूं येता अशा दोन गजालींचेर चर्चा अपेक्षीत आशिल्ली। गोंयची विधानसभा वेंचणूक लोकसभे वांगडा जातली काय कितें हे विशींचें चित्र अजूनय स्पश्ट ना, पूण शिरोडें, मांद्रे आनी म्हापशेची पोटवेंचणूक मात लोकसभेचे वेंचणुके वांगडाच जातली हें लागीं लागीं स्पश्ट जालां। हे विशीं गोवा फॉरवर्डाचो मंत्री विजय सरदेसाय कितें म्हणटात पळयात। Are they going along with Lok Sabha like the state government? No, see that I do not know. I don't represent EC. No, the letter has gone from state government no to EC. The state government would not want 2-3 elections coming separately because separate code of conduct paralyzes the administration and paralyzes the development process. We would want it at one time. But let's see what happens. तालिगांवच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामती बरोबर आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोश्ता।